बायपास रोड ही ऑलरेडी फायल खूप वर्सां जाली म्हाका दिसता हांगासर पेडण्यान हांगासून ती ऑलरेडी बायपास फायल ऑलरेडी ताका लागून एक्वायरींग ती म्हाका दिसता थोडी केल्ली आसा गव्हर्मेंटान आनी चडशे म्हाका दिसता आतां ऑलरेडी हांगासर घराय बी जाल्ली आसा जे एक्वायरी केल्ली पयली ती बी ताका लागून तोय रोड जावपाक म्हाका दिसता डिफिकल्ट आसा ताका लागून जो आतां जो रोड आसा तोच रोड म्हाका दिसता 8 ते 9 मिटर केल्यार हे आमचे फुडें बरें जातलें ताका लागून हांवें अशें चिंतलेलें आसा जे पळय आयज आमचे कावन्सिलर तशेंच आमचे गांवचे भाव तशेंच आयज मार्केटांतले तेंच्यांनी कमिटीनी आयज हांगासर सगळे जमलेले आसा तांकां घेवन सीएमा कडेन वचोन हेचेर खंय तरी तोडगो काडपाचो खूब गरज आसा आनी ती हांव काडून घेतलो तुमकां खंय तरी रिलीफ मेळटलो हे हांव तुमकां प्रॉमीस करता जे आयज सीएमाकूय खबर ना म्हाका दिसता आयज आमची देवळां कितल्या वर्सांची आमी मोडून दिवचे ना जे आयज लोकांची इतली वर्सां जाली घरां आसा ती आमी मोडून दिवचे ना हांव तुमच्या फाटीवर सदांच आसतलो आनी हे रोड जे पळय आयज 25 मिटर आहा ते आमी खंयसर तरी तोडगो काडपाक तुमी बी येवचे जे कोणी तशेंच आमचे कावन्सिलर तशेंच आपल्या मार्केटांतले जी कमिटी आसा ते बी येवचे जेन्ना हांव सीएमा कडेन वयता तेन्ना सीएमा कडेन आमी बसून एक मिटींग घेवया आनी ते हेजेर आमकां सीएम कितें उत्तर दिता ते हेजेर आमी फुडें या सरकारान जो केला पूर्ण गोंयचो रिजनल प्लान केला तेतून मेजर रोड जे आसात जो हायवे सोडून मेजर रोड जे सिटींसून किंवा पंचायतीसून जे गेल्ले असतात पूर्ण ते 15 मीटर किंवा 25 मीटर प्रत्येक कडे वेगवेगळे दाखवले पेडणे आमचे 25 मीटर दाखवले 3 रोड दाखवले जो एक मालपेट टू नईबाग म्हणजे तो फुडलो हायवे आसा मालपेट टू हरमल केरी पर्यंत आणि दुसरो जो आसा तो तिसरो जो आसा तो पेडणे मालपेट पर्यंत तो मोरजी पर्यंत हे 3 मेजर रोड आमच्या पेडणे सिटींसून वयतात सामके मेन सिटींसून वयतात सो ही गोष्ट आसा ही आमचा पेडण्याचे 3 रोड काडटले जाल्यार आमचा पेडणे गांव पूर्ण उद्ध्वस्त जाता कांयच उरचा ना कारण पेडणे तुम्ही बघशात जाल्यार आमची रचना जी आसा पेडण्यांतली ती रचना फक्त पेडण्या पुरती बाजारात आसा सगळं आसा तो पेडण्याचो आमचो जो गाभो आसा की मूळ जो आसा पेडण्या बाजारात उरला जो पेडण्यातलो बाजारांतलो सगळा गेला जाल्यार पेडण्या काय उरलो गांव तर फक्त लोक रावतले आणि बाकी सगळं हाडून वयतले बाजारात आणि जो आमचो आज पड भरता सगळे जाका आमचो धंदो चलयतात पेडण्यांतलो काय धंदो तो म्हाकाय खबर आसा काय चलता काय गिरायक जाता आणि काय जायना 7 नंतर पेडण्यात बंद जाता कारण पेडण्या असा जाला पेट घा जाल्ला आसा कारण पेडण्या एअरपोर्ट फक्त एअरपोर्टाच्या गाडयो फक्त वयतात नाल्यार तुम्ही बघशात मांद्रे मोरजे ती जी सायड जी बीच लायन आसा ती शिवरसून चल्ली पहिली तशी नासली आता ब्रिज झालो तर पूर्ण पेडणे बाजारपेठेत पूर्ण आता बाजारातलो गिरायक अशा खूप कमी झाला पेडण्याचा परिस्थिती तशी आसा त्यामुळे आमकां हे काय तरी करून हे वाटोवपाचो आसा दुसरा म्हणजे हायकोर्ट ह्या गोष्टी 2 गोष्टी असतात एक रस्तो एक वेगळी गोष्ट आसा आम्ही फक्त रस्त्या पुरता बोलतो पण फक्त एक तुमकां सांगायचा पुरता म्हणजे ह्या हायकोर्टान इंटरप्रिटेशन झाला आणि हायकोर्टांची ऑर्डर काढली की इलिगल घरां इरेग्युलर घरां शेतान बांधली म्हणजे पॅडी फिल्डान बांधली घरां सरकारी जागेत बांधलेली घरां कोमदाच्या जागेत बांधलेली घरां असे स्पेसिफिक 6 ते 7 वेगळे वेगळे असतात ती इलिगल घरां मोडची असा हायकोर्टाचं म्हणणं आहे सरकारचा नाही सरकारान करूंक ना हे खंय तरी कोणी तरी पिटिशन घातल्यार तेचेर हायकोर्टान डिसिजन दिला हे सगळ्यांक लागू जाला कोणी तरी खंयच्या गावात घातला तर आमकां सगळ्यांक लागू जाला त्याचा आता कोणी बांधला कोणी बांधू ना हो प्रश्न वेगळो झालो पण आमकां सगळ्यांक लागू जाला म्हाकाय जाला तुमकांय जाला सगळ्यांक जाला त्यामुळे कसं आसा की जोपर्यंत आपण त्या गोष्टीन वचना नाही तोपर्यंत आमकां ज्ञान मेळना पण तरी सुद्धा मी त्या टायमाक एक नगरसेवक हे नात्यान आणि बाजारपेठेत आमचीच दुकानां आम्ही असतो मी शोध घेतलो म्हाका कळ्ळा की हो रस्तो जो आसा मालपेट टू नईबाग हो 25 मीटर रस्तो दाखयल्लो आसा 1973 सालान गॅझेटाचेर आम्ही त्या गॅझेट काढला एका माझ्या मित्र ॲडव्होकेटा कडसून गॅझेट काढला आणि मी बघला आता की काय आसा तर 25 मीटर रस्तो लागलो तेव्हा तुम्ही बघू शकता बाजाराचे पायलट बी आमचे असतात फक्त खंयच्यो गाडयो खुबश्यो येतात भायरसून त्यो मदल्या रस्त्यान काडटात कारण ते गुगलचेर 25 मीटर दाखयल्लो तेंची चूक ना गुगलचेर दाखयल्लो आसा ऍक्च्युअली तो अराउंड 4 मीटरचो रस्तो आसा मदलो आसा आमचो मार्केटांतलो तेव्हा आम्ही सगळे बाजारातले आमचे जे मित्र असलेले की आम्ही एक काहीतरी हे करूया की हो रस्तो डिनोटिफाय जाताले बघूया सो मी
बाजार फक्त बाजार पुरतोच घेतलो त्या टायमाक ह्या रिजनल प्लानाचा आणि हे गोष्टी आमच्या लक्षात येऊ ना की गव्हर्नमेंटने रिजनल प्लान केला 25 मीटर आणि हो 25 मीटर रस्तो झाला हो हे करतो म्हणजे बाजारातलो तरी बाजार वाटोवच्या खातीर करतो की हो फक्त आपलो तो मालपे टू नैवाक पर्यंत सो तो तळये पासून म्हणजे नारायण तळये पासून तो बाजार जितको आसा तो डिनोटिफाय करचो ह्या दृष्टीन ती फायल तयार केली बाजारात जे बाजारातले सगळे दुकानदार आसात त्यांच्या सगळ्यांची सायनी घेतल्यो आणि ती फायल मी तयार करून पहिली पेडणे पीडब्ल्यूडीन गेली पीडब्ल्यूडीन गेले पीडब्ल्यूडीन विचारले की हांगा हे कशें कितें म्हणजे रोड जो आहा हो रोड कितलो मिटर कसो कितें हो सगळें विचारून आमी विचारपूस केली जाल्यार हो जो रोड आसा हो 2021 हो जो रिजनल प्लान जाल्लो तेतून हो 25 मीटर रोड म्हणून प्रपोज केला एक्वायर करूंक ना प्रपोज केला सो त्या प्रमाणे आम्ही ताका विचारले की प्रपोज केला आणि एक्वायर केला हितून खूप डिफरंट आहा म्हणजे एक्वायर केलो जाल्यार तो पीडब्ल्यूडीचो रोड आणि प्रपोज केला हो जर प्रपोज केला इन फ्युचरात की फाल्यां तो 25 मीटर रोड जावंक शकता असो म्हणून तेंच्यांनी प्रपोज केलो त्याच प्रमाणे दुसरो रोड जो आहा म्हणजे दुसरो विशय आहा हो 2011 जेन्ना रिजनल प्लान येयलो तेन्ना हो 15 मीटर रोड प्रपोज केल्लो आणि त्याच्या उपरांत जेन्ना 2021 रिजनल प्लान जालो तेन्ना 25 मीटर रोड प्रपोज केलो सो 25 मीटर रोड प्रपोज करताना आमकां दिसून येता की मालपेसून आमच्या केरी पर्यंत कितलीशीच घरां आसतली देवळां आसतली जी हेरिटेज आहा सगळी पयली जी देवळां बिल्डिंगी आसतली हेरिटेज ही सगळी जर प्रपोज केल्या प्रमाणे जर जायत जाल्यार ती सगळी मोडाक वयतली तेका लागून आमी सगळ्यांनी जागृत जावपाची खूप गरज आसा आणि आमी आमदाराच्या थ्रू आयज मागतात पण आमी आमदारांनी घेतलोच इनिशिएटीव तेतून दुबाव ना पण एक आमी सगळे जर एक रावात जाल्यार हो जो रोड आहा MDR हो आमच्या हेतून एक आमी मागणी करची की आमकां चडांत चड 9 मीटर तो 10 मीटर हो रोड खूब जालो त्याच्या उपरांत ते तुम्ही एक विधान सभेत मांडचे की हो जो रोड आहा आमचो MDR हो 25 मीटर जाता एक 9 मीटरापर्यंत असो बी हें करचो म्हणून त्याच प्रमाणे जो तिसरो विषय हा हो आमचो हेचो बाजारपेठात जो बायपास करतो हो आता म्हणजे एक MDR समज जर हे केलो पण इन फ्युचराक हो आमकां बायपास हो रोड जावोच पडटलो कित्याक की बाजार हो हळूहळू आमी पळयता की हळूहळू वाडत वयता म्हणजे तेच्या प्रमाणे आमकां जर फुडें जर चिंततले जाल्यार इन फ्युचराक आमकां हो बायपास रोड हेची खूब गरज आसा आणि त्याच प्रमाणे बायपास रोड जर जालो जाल्यार आमी सगळो बाजारपेठे वाटावतलो त्याच प्रमाणे जी कोणाची घरां ही वाटावतली